ताका वायुमूलकं योगादिता अभी इधर प्रातः में होता हम तो मरीज तो अभी फिर बोले ताका वायुमूलकं योगा इस बच्चे Apolino Franco, Otne Basso, Leonora Rodriguez, Otne Basso, Anton de Souza, Delfina Conceição de Souza, Otne Basso, Albino Pereira, Otne Basso. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो योग तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा या देव मंदिरांत आमी आयला देवाक निवासूं आनी देवाला मागून भाग्याक पावलो करो. I thank my God every time I think of you. And every time I pray for you, I pray with joy. जेन्ना तुजो उलास करता तेन्ना तुजे पासून हांव मागता आनी जेन्ना हांव देवाक निर्वासता जेन्ना जितले फावटी हांव तुजे पासून मागता तेन्ना खुशालकायेन उर्बेन हांव मागता. मोगाळ बाबा जो हांव आमच्या बाबाचो उलास करून ताचे पासून मागून ताच्या जिविता पासून देवाक मारनावी आमी आमिसान नाटक करता. एकूच आमचें मागणी जावन कसलेय पापदाचें पद अजून उरलां जाल्यार देवान ताका बसून सासणाच्या सुखांत पावोवचो आनी विसाची वेळ आपणाय फळावी जावन आमी पापकी म्हणून कबूल करुया. हांव पापकी स्वर्ग वेगळा देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो दुयेंव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटां घालून बरें सोडून हांवें जायतीं पापकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुरो अपराध. हे पासो बागेक सदांच सांगवार मारयेक सगळ्या विरोधान आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी गोळाक हांव प्रार्थना मागता. स्वर्ग पदेदार देव आमची कामूर करून आमची पापकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावोवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा तुज्या बावटण्याची तूंच महिमा तुज्या भाग्यवंताचें तूंच जिवीत तुज्या पुता जेजूच्या पोंडा आनी पुरो जिवणपणा वरवीं तुवें आमची सरवण केली. आमच्या पुरो जिवणपणाचो दूत जिवांव तुज्या पुतान बावटतान मानून घेतलो. तो दया करून सासणाचें सूख भोगूंक ताका फावो कर. आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवन पावलो फिलिपकारान बरयलेली चिटी वेले वाचप. फिलिप शारांतल्या क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या सगळ्या भक्तांक तांच्या वडिलांक आनी सेवकांक पावलो आनी तिमोथ जेजू क्रिस्ताचे चाकोर ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचो उगडास करता तितलेय फावटी तुमचे पासत हांव देवाक आर्गां दिता आनी हांव तुमचे पासत प्रार्थना करता तितलेय फावटी खुशालकायेन तें करता. कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकले त्या दिसा जावन ते आज पुर्यान हे परगटून तुमी म्हाका आदार दिला. जाणें तुमचे मदें हो बरो भाव सुरू केला तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस हे पर्यान हो वावर शांती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. आनी तातूंत सगळ्या विशीं
ही भावना आसूंक म्हाका सगळो खूब आसा, कित्याक म्हाका फावो जाल्ल्या तेण्यान मुणगे म्हज्या साकलींनी आनी शुभ वर्तमान राखच्या आनी तीन करच्या कामान तुमकां वांटो आसा. तुमकां म्हज्या काळजांत हांव घेवन आसा आनी जेजू क्रिस्ताच्या काळजांत तुमचो सगळ्यांचो हांव कितलो मोग करता ताचो गोवाय देव. अदीक श्रेश्ठ हे तुमी सदांच वेचून काडून तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडो म्हूण आनी तुमची जानवाय आनी वळख कोण जावं म्हूण हांव मागतां. हे बरी निर्मळ आनी निरोपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसा तुमी तयार आसतल्यात. तेन्ना क्रिस्त जेजू आमचे सगळे उत्पन्न करता त्या प्रामाणीकपणाची फळां तुमी भरून घेतल्यात आनी अशी देवाक मेळटली महिमा आनी वाखाणली. देवाचे उतर घे, देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक सोय कोणाक? व्हडल्यान कोणाक? बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात करतात तेन्ना सगळ्या मनशां म्हज्या काळजांत सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुबां उंचली व्हरली, ताचे संतोस्तात ताणी ती नियाळची. जबाब सर्वेस्पराक सोय. मोहिमेमोन देवान केल्ले ते सगळे लोकलोकीत परजोडीत ताचे प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाळ. आपल्या बेजबिताचो तो आमकां उगडास दवरता, सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकुतीन बोल्लोलो. जबाब सर्वेस्पराक सोय. उबी रावात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिजियाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तिडून पळयताले. नायकूट जाल्लो कोण एक मनीस थंय ताच्या म्हऱ्यांत आसलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजियां लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बरी करूं येता की ना? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, तुमच्या कोणाचोय पूत वो पाडो बांयत पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोखडोच ताका काडिनासतना तो रावत न्हू. ह्या उतरांक जबाब दिवंक तांचे नजो जाली. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. म्हज्या बाबा भणिलो, आयच्या देवाच्या उतरांत आमी आयकता पयल्या वाचपान
बागयोन पावलो फिलिपकारांक इच्छीत बरयता आनी तो पयले सुवातेर तांकां देवाचो आशिर्वाद दिता आनी आशिर्वाद म्हणजे जेजूची कृपा आनी शांती तांकां पावयता. ही जावन आसा आशिर्वादाची. जेन्ना आमी ह्या वर्सा जावंक ना पूण पास्काच्या काळार तुमच्या घरान पास्काचो रेजिमेंट करूंक येता, घोराकाचेर आशिर्वाद घालूंक येता, तेन्ना पयली उतरां एका यात्रिकाची घरान जावन आसा पीस बी विथ यू, शांती तुमचे सगळे आसा. आनी हेच जावन आसा बाबा आयच्या काळार एकदम गरजेचें शांती आसूं, जावं फॅमिली, जावं समुदाया मदें, जावं शेजाऱ्या मदें, जावं समाजान. आयज शांती बिगडल्या. मनीस आपल्याच वाज्याचो जाला, मनीस आपलेच चिंता, आपलोच फायदो पळयता, आपलें काम जालें मागीर दुसऱ्यांची मार सोप, हेच आमचें मन जालां. जायते फावटी आमी असल्या एके भाशेन चालीत आसा. आमची वागणूक कशी जाल्या, म्हजें काम जालें दुसऱ्याचें मार सोप, म्हाका कितें मेळूंक जाय तें मेळलें दुसऱ्याचें पडों पाड, म्हाका वाट मेळ्ळी, म्हाका रस्तो मेळ्ळो, म्हज्या घरांत वचून दुसऱ्याचें आसूं न्ही कितें, मागीर म्हज्या घरा फाटल्यान आनी घरां आसात तांकां वाट ना, तांकां रस्तो ना, ताचें म्हाका पडोंक ना. कसली चाल जाल्या बाबडे ना आमची. खंय वतले आमी हे सगळे पुजायला ते एकठांयला ते खंयच व्हरना, हांगाच उरता, आमीच वेतल्या. देवाचो शांती आसप म्हणजे दुसऱ्यांची दया मोया, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावप, तेन्नाच ही शांती जाता. नाल्यार शांती जावची ना बाबडो. आमी बरे देवस्थान करी, विसाक वचोन सगळे करी, पूण शेजाऱ्यांक तर पावना, घरच्यांक तर पावना, गरिबांक तर पावना, कोणाचोय आदार मागतल्याक आदार दिना जाल्यार आमचें जिवीत बाबडो पलके. हे बागयोन पावलो फिलिपकाराक एके भाशेन शाबासकी दिता, कित्याक तांणी देवाचें उतर आयकलें आनी आपलें जिवीत बदललें. बरी मनशां जावंक पावल्लीं आनी हिची बाबडो बागयोन पावलो म्हणटा तसो शेवटाक तुमच्या बऱ्या जिविता वरवीं देवाक महिमा आनी वाखाणणी मेळ्ळी. देवाक महिमा आनी वाखाणणी बाबडो तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतल्यान आमी दिवंक पावलो. कित्याक एक दीस ह्या संवसारांतल्यान भायर वयतत देवाक रूप पळोवंक आमी तयार आसूंक जाय. हे गीत आमचे शेवटाची निमाणी जिवीत. आमचो शेवट जावन आसा ह्या संवसारांत न्हय, आमचो शेवट जावन आसा एक दीस देवा मुखार आमी पावलो, देवा मुखार आमी आसूं, देवाच्या राज्यांत आमी आसूं, देवाक वाखाणणी आनी महिमा आमी दिवं. ही पयली आमची कल्पना जावंदी पावलो. म्हणून शांती हाडूंक पावुया, बरेपण, मोग, दया, मोया सगळ्यांक दिवंक पावुया. दुसरे सुवातेर हाच्या शुभ वर्तमानांत हेच जेजू एका बऱ्यांतल्या बऱ्या उदाहरणान दाखयता. एका मनशाक तो बरो करता आनी खंयच्या दिसा बरो करता. जुद्या प्रमाणे सोनवारा दीस कांयच करूंक जायनासलें, सोनवारा दिसा तो बरो करता. जेजू दाखोवंक सोदता हे सगळ्या जुदेवांक, हे सगळ्या फारिजीवांक, हे सगळे मनीस जे चिंतताले आपूण व्हडले म्हूण, आपूण सात्वीक म्हूण, आपूण जाणार म्हूण, आपूण आस्तीक म्हूण, तांकां तो शिकयता. आनी कितें शिकयता? पयले सुवातेर तांकां विचारता, सोनवारा दिसा पिडेवतांक बरी करूं येता की ना? हो मनीस कितलीं वर्सां पिडेत आसलो देव जाणा. हो मनीस कितलीं वर्सां दुयेंत आसलो देव जाणा. आनी देवासांव ते फारीज्यो निमोर काळजाचे निश्ठूर मनीस सगळीं देवासांव करताले. सिनोगाकान आनी देव मंदिरांत पयले जागेरांचे पयले, पूण जिवितांत कांयच ना, पलकेपणाचें पलकेपण. आनी जेजू हें जाणा आसलो आनी देखून ताका पयलो विचार करता, सोनवारा दिसा बरें करूं येता म्हणटा. तुमी कितें जबाब दिवपाचें बाबा? तुमी कितें म्हणपाचें? फारीज्या भाशेन म्हणपाचें सोनवारा दिसा कांय करूंक जायना म्हूण? हो फारीज्या भाशेन फारीजाचो जबाब कितें जालो? पूण ते ओगेच रावले. तुमी कितें म्हणपाचें? ओगेच रावपाचें. प्रोएक्टीव म्हणल्यार ते ओगे रावना.
प्रोएक्टीव म्हणजे बरें करून फुडें सरतात, पयलें पावल मारतात, ते ओगे रावले. तेन्ना जेजू कितें केलें, ताचें कुसडेपण पळोवन जेजू ह्या मनशाक बरो करता. शुभ वर्तमान आमी आयकता, तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडला. ताचो परिणाम कितें जालो बाबा? जेजू कितें मेळ्ळें? सगळें बरें केलां म्हणून कितें मेळ्ळें? खुर्साचें मरण मेळ्ळें. बरें करतल्याक सदांच कश्ट पावता, त्रास पावता. शांती हाडटल्या मनशाक सदांच त्रास पावता. शांती करतल्या मनशाक, दुसऱ्याक बरें करतल्या मनशाचे दुसऱ्याचे दोळे फुटतात. नाटकाय, जेलसी, हो मनीस बरो करता, हो मनीस सगळें बरें करता. फारिजीवाच्या काळजान ही जेलसी सुरू. आमच्या जिवितांत जायते फावटी बाबड्यो कसलीच चाल जाता. कोणी तर बरें करीत आमकां नाटकाय जाता, आमच्या पोटांत चापता, आमकां बरें दिसना. आमी करिना आनी दुसऱ्याकूय करूंक दिना. जायते फावटी आमचो अनुभव आमचे पयलीं अशेंच जाता. सॅक्टर लिडर आसा, समुदायाचे फुडारी आसा, बरें करूंक सोदतात, पूण लोक कितें खबरो करतात. आनी आतां त्यो खबरो वस्तू वॉट्सॅपाचेर घातले, कांयचे काय घातले, कितेंय घातले, चिंती नासतना घातले आनी लोकांचें नांव कित्याक घेता. मामणीनो, ही व्हडली जबाबदारी आमकां. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दिता, आमी बरें करुया, देवाक मान दिवया आनी सासणाचें जिवीत जगून वावुरया.
हे संवसारांतली विराट मळून येता आनी स्वर्गार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या स्वर्ग दरबारांनी तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार व्हडल्या तुज्या भगवान मूळ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय, मूळ स्वर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें कश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उलो घेतलो. तुका निवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तीच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ही आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें बरोबरें. हें म्हज्या उगडासा कोरार. बाबार्ताचो दूत परगटुया. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी ही सडवणीची गास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटोल्या मातसो मेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या लागीं बाबा, फिलीप नेरी आमच्या मम्मी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकीक वर्गा बरोबर तिका पिठी मोगान हाडूय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा जुवांवाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो वरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोरजोडीक मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आमकां मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागेन सुसे बागेवन दवरून तुका आनी स्वर्ग गाडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुदांत आमकां मांडवली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावपाक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर परबेगार बाबा, सर्वोत्तर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनान. आमच्या सर्वोत्तराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन गीत घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक वचयता. कशी आमची पापां बोगोस आनी आमकां तांणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस्तायकांनी सोयीच्या सुखाक आनी आमच्या स्वतंत्राक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबशान वखलेता तर आमकां तुज्यो दार काकुतीक स्वर्ग पातांतली सुटोय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय सुर्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोतोरांकडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटकाचेर दिसतात आनी तुजे कशें परवडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक पोटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां सुमेची शांती सदांच तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेवे संवसाराचे पाप करचले आमची काकूट कर देवाचे शेवे संवसाराचे पाप करचले आमची काकूट कर देवाचे शेवे संवसाराचे पाप करचले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणांत आपुया आनी ती सोगली आमी सुबार ह्या वेळार ओत्मीक तोरेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेवया. ओत्मीक कोमयाव. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना कोणबड्या बाबा पातळ करिना जावन तुवें आमकां जेजूच्या कुडी रोगतान नवी घोटाय दिल्याय. ह्याच कुडी रोगता वरवीं ज्यो हांव तुज्या पुताक पातकाच्या सोर वतान तो निकोड कर आनी मोहिमेकून पुनर्जीवनपणान पावय. क्रिस्ता आमच्या सुर्यां वरवीं सर्वेस्कोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद धाडूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान